मायनिंगाचेर सरकारान बंदी घाल्ल्यान मायनिंग वाठारांतल्या लोकांचेर मोठें संकट आयलां। बंदीक लागून मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांच्या पोट्या पाण्याचो प्रस्न उप्रासला। कांय जाण रीण भरवण जावपाच्या वाटेर आसात। सगळ्यांत चड भंय पडला तो बँका कडच्यान ट्रक घेतिल्ल्या ट्रकवाल्यांक। हें संकट सुटचें म्हणून दक्षिण गोंयच्या ट्रकवाल्यांनी गणपतीचे पांय धरल्यात। मायनिंग सुरू जावपाचें सांगणें घालून तांणी 9 दिसांचो गणपती दवरला। गोंयांत मायनिंग जाल्यार स्वतंत्र जावचे पयलीं सावन गोंयांत मायनिंग आसा आनी तेजे नंतर तें सुरळीत चलतालें गोंयांत। आनी अचानक तें हेका लागून शाह कमिशनाक लागून मायनिंग सद्या बंद जाल्लें आसा। आनी बंद जाल्ल्या कारणान आज परिस्थिती अशी येलेडेन आसा, पयसो हातीना कांय ना, बँके इन्स्टॉलमेंट हे ते सगळे तशें हें जाल्लेडेन आसा। हें बंद तशें जायनाका, बंद जालें त्या बरोबर आमी मायनिंग बंद जाले त्या बरोबर आमी सरकारा फुडें मागणी केल्लेडेन आसा। कितली फावटी मागणी केली, हें केली चालू जावचें बेगीन, हें जाता तितलें बेगीन चालू करचें आनी बेगीन जावचें आनी आमकां तेतून ह्या रिश्टांच्यान मोकळें करचें अशें म्हणून आमी सरकारा फाटीं भरपूर प्रयत्न केले, पूण ते प्रयत्न आजून पसून आमकां सक्सेसफूल जाल्लेडेन ना। आनी तेका लागून हें अरिश्ट दूर जावचें म्हणून आमी त्या 9 दीस सद्या गणपती दवरलेले आसा। मायनिंगा लागून आमी 9 दीस गणपती दवरलेले आसा आनी फक्त आमकां गणपतीच तारपाक शकतलो अशें म्हाका तरी दिसता। आनीक आजून पसून कोण आमकां तारपाक शकलो ना, म्हळ्यार ते गणपती अविघ्न अर्थ आसा आनी तोच आपलें तें अरिश्ट तें दूर करतलो आनी तोच आमकां तारतलो अशें म्हाजें म्हणणें आसा। दिल्लीत गोंयचे वतीन म्हादय लवादाच्यो सुनावण्यो हाताळपाक गोंय सरकारान के जॉन फर्माक नेमला, मात मुखेल युक्तिवादाक गोंयचो ॲडव्होकेट जनरलूच आसतलो। कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर सुरू केल्ल्या कळसा बंडुरा नाल्याक हरकत घेवपी गोंय सरकाराच्या अर्जाचेर लवादा सामकार 8 ऑक्टोबरा सावन सुनावणी सुरू जातली, मात गोंयच्या अर्जाक कर्नाटकान लवादा सामकार अजून मेरेन जाप दिल्ली ना। कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर सुरू केल्ल्या कळसा बंडुरा नाल्याक हरकत घेवपी अर्ज गोंय सरकारान ट्रिब्युनला सामकार घाल्लो। उदक वांटपाचो वाद मिटमेरेन कर्नाटकान प्रकल्पाचें काम बंद करचें म्हूण अर्ज घाल्लो। ताचेर ट्रिब्युनलान कर्नाटकाची जाप मागल्या। 8 ऑक्टोबरा सावन त्या अंतरीम अर्जाचेर युक्तिवाद सुरू जातलो। कर्नाटकाचे ज्येश्ठ आदोगादांचो एक पंगड ते केसीचेर काम करता। ते फाटभुंयेर गोंयानूय तयारी चलयल्या। पयलींच्या आदोगादाक काडून के जॉन फर्माची गोंयान ॲडव्होकेट ऑन रिकॉर्ड म्हूण नेमणूक केल्या। 6 सप्टेंबराक ट्रिब्युनला सामकार जाल्ले सुनावणे वेळार कर्नाटकाक जाप दिवंक 8 दिसांची मुजत दिल्ली, मात मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण गोंयाक अजून मेरेन तरी कर्नाटकाची जाप मेळूंक ना। मात म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाचो प्रकल्प जानेवारी 2013 म्हणल्यार पुराय करपा खातीर कर्नाटकाचे पेंगड बांदला। ते खातीर सगळी शक्त लावन केशी खातीर वावुरतले अशें कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान हालींच म्हणलां। कर्नाटकाची ही भुमिका 8 ऑक्टोबराक स्पश्ट जातली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। क्रायम ब्रांचीन सांकवाळच्या स्क्रॅप चोरी प्रकरणात वास्कोच्या खारीवाड्यावेल्या स्क्रॅप डिलराक अटक केल्या। पुलिसांनी ताका 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला। ह्या केशीत गुड्डलसांव केले म्हणून दुबावावेल्यान सध्या वेर्णेचो पुलीस निरीक्षक एडविन कुलासी निलंबीत आसा। स्क्रॅप चोरी प्रकरणात वास्कोच्या खारीवाडोवेल्या स्क्रॅप डिलराक निमणे पोलिसांनी 4 दिसां उपरांत अटक केली। स्क्रॅप चोरपाची घडणूक बुधवारा घडिल्ली। हे केशीन क्रायम ब्रांचीन नागेश गोलार ह्या स्क्रॅप डिलराक अटक करून ताका 7 दिसांच्या रिमांडाचेर घेतला। कंपनीन पुलीस कागाळ केले उपरांत गोलारानच चोरिल्ले स्क्रॅप वेर्णे पुलीस स्टेशना कडेन हाडून उडयल्ले। ह्या प्रकरणात वेर्णेचो पुलीस निरीक्षक एडविन कुलासो सध्या निलंबीत आसा। चोरा आड पुलीस कागाळ करूनय कागाळीन स्पश्ट म्हायती दिवनय ताका अटक केली ना म्हूण एडविनाक पुलीस महासंचालकाच्या आदेशावेल्यान निलंबीत केला। दक्षिण गोंय अधीक्षकान हो प्राथमीक तपास केल्लो आनी ताच्या तपासान ही गजाल उक्ताडार आयिल्ली। एडविनान चोराक कित्याक सोडलो, स्क्रॅप व्हरपी गाडी कित्याक जप्त केली ना, स्क्रॅप यार्डाचे मालकाक कित्याक धरलो ना हाचो सध्या पुलीस खोलायेन तपास करतात। डीजीपीन ही पुराय केस वेर्णेच्या पुलिसांकडच्यान काडून क्रायम ब्रांचीक दिल्या। वास्कोच्यान आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार। गोंय कॅथोलिक संघटनेन दक्षिण गोंयच्या पंचायत वांगड्या खातीर एक परिशद घडोवन हाडिल्ली। सर्व्हिस इन द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट ह्या संकल्पनेचेर ही परिशद नावेलीच्या चर्च हॉलात जाली। ह्या वेळार पंचायत आनी पालिकांक वेगवेगळ्या कामांचे प्रशासकीय, आर्थीक आनी कार्यकारी अधिकार आनी पर्यावरणा विशीं समाजीक जबाबदारी ह्या विशयाचेर चर्चा जाली।
हे सगळे मेंबरांक उगडास करूंक सोदतात दॅट दे आर द फॉलोअर्स ऑफ क्रायस्ट एंड दे हॅव टू सेट अ गुड एग्जाम्पल. आतां सगळो लोक बोवाड घातला, करप्शन वाडलें, हें वाडलां, सगळें मॅस जाल्लें आसा. सो आमी ताका एक मॅसेज कशी दिवंक सोदतात की क्रिस्तांव जावन क्रायस्ट जेजू क्रिस्ताचे फॉलोवर कशे एक बरें एग्जाम्पल सेट करूं, हें काम तांचें तें खोशयासान करूं आनी हें गवर्नन्स ते सगळे इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव्ह जे आसात ते गवर्नन्स बरे भाशेन लोकांक दिवंक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.